बेकायदेशीर धर्मांतराचेर आळाबंद हाडपा खातीर गोंय सरकारान व्हड निर्णय घेतला। राज्य मंत्रिमंडळान द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2026 विधानसभेत मांडपाक मान्यताय दिल्या। या विधेयकात बळजबरीन फटवणूक, लोभ दाखोवन जबरदस्ती वा लग्नाच्या वरवीं जावपी धर्मांतराक खर ख्यास्त दिवपाची तरतूद आसा। उल्लेखनीय म्हळ्यार गुन्यांवकार थारल्यार आजीवन बंदखणीची ख्यास्त जावंक शकता आनी बळीक 5 लाख रुपया मेरेन लुकसाण भरपाय मेळूं येता। आता सगळ्यांची नदर विधानसभेच्या अधिवेशनात या विधेयकावेल्यान जावपी चर्चेचेर आसा। गोंयांत आता बेकायदेशीर धर्मांतरा आड कडक कायदो हाडपाचे हालचालीक गती मेळ्ळा। द गोवा प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जेशन ऑफ रिलीजियस बिल 2026 विधानसभेत मांडपाक राज्य मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ली आसा। बळजबरीन, जबरदस्तीन, लोभ, फटवणूक वा चुकीचे वर्णन करून हाडिल्ल्या रुपांतरा आड खर कारवाय करपाची तरतूद ह्या विधेयकात केल्या। तशेंच लग्न करप जर धर्मांतराच्या हेतून वापरला हे सिद्ध जायत जाल्यार लग्न रद्द करपाची तरतूद प्रस्तावित केल्या। धर्मांतर करपी व्यक्तींक उण्यात उणे 3 वर्सां ते 10 वर्सां मेरेन बंदखणीची ख्यास्त जाव येता। पूण धर्मांतरात अल्पवयीन, बायल, स्पेशली एबल्ड वा मानसीक दुयेंस आशिल्लो मनीस वा अनुसूचित जाती वा अनुसूचित जमातीचो मनीस आसत जाल्यार प्रस्तावित ख्यास्त म्हळ्यार 5 ते 14 वर्सां खर बंदखण आनी उण्यात उणे 1 लाख रुपयाचो दंड। ते भायर न्यायालयान बळीक 5 लाख रुपया मेरेन लुकसाण भरपाय दिवपाचो आदेश दिवंक शकता। धर्मांतरण करपाक सोदपी मनशान जिल्लो दंड अधिकाऱ्याक उण्यात उणे 60 दीस आदी आपलो निर्णय कळोवचो पडटलो। तेच प्रमाण धर्मांतर सुवाळो करपी मनशानय कार्यावळीच्या 1 म्हयन्या आदी सुचोवणी दिवची पडटा। तशेंच खंयची संस्था वा संघटनेची तरतूद उल्लंघन केल्यार सरकारी अर्थीक मजत वा अनुदान नाका म्हणपाचो प्रस्ताव ह्या विधेयकात केला। पूण एखाद्या मनशान धर्मांतर करचे पयलीं तो रोखडोच आशिल्ल्या धर्मांत परतून धर्मांतर केल्यार प्रस्तावित कायद्या खाला धर्मांतर म्हणून मानचे नात। बेकायदेशीर धर्मांतर आडोवपा वांगडाच विवेक आनी धर्म स्वातंत्र्याच्या घटनात्मक हक्काची राखण करपाचो हो कायदो केल्ल्याचे मंत्रिमंडळान म्हटला। संविधानात दर एकल्याक आपलो धर्म कबूल करपाचो, आचरणात हाडपाचो आनी प्रचार करपाचो अधिकार दिला। तेच बरोबर हो वैयक्तीक हक्क धर्मांतर करपाचो सामुहीक हक्क असो अर्थ लावन मेळना अशेंय सांगला। सोमारा सावन सुरू जावपी गोंय विधिमंडळाच्या 3 दिसाच्या पावसाळी अधिवेशनाक राज्यपालांनी आपयला। ह्या वेळार सरकारान विधेयक मांडपाची शक्यताय आसा। आता ह्या विधेयकाचेर विरोधक आनी सत्ताधाऱ्यांकडल्यान कितें भूमिका घेवप जाता ते पळोवप म्हत्वाचें थारतलें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।